उसगाव नेस्ले कंपनी सामकार आयतारा राती हिस्ट्री शीटर सचिन कुट्टीकार आणि अमोघ नायक तशेंच हेर 4-5 जाणांनी संदेश गांवकर ह्या तरणाट्याक बरोच शेपलायलो। सचिन कुट्टीकर हो फाटल्या वर्सात चर्चेत आशिल्लो। कुट्टीकर हाचेर मार्च 2024 बेतोडा वाठारांत फारपेट जाल्लो। मजगतीं कुट्टीकर हाच्या स्कूटरीत ड्रग्स सापडिल्ल्यान फोंडे पुलिशेन ताचे आड कागाळ नोंद केली। दुसरो हिस्ट्री शीटर अमोघ नायक हाचेरूय कांय पुलीस स्टेशनांनी कागाळी नोंद आसात। सचिन कुट्टीकर आनी अमोघ नायक हाच्या आड सध्या फोंडे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। संदेश गांवकर हाका कित्याक मारपेट केली हें अजून स्पश्ट जावंक ना। पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। उसगांव हांगसरल्या नेस्ले कंपनी फुडले वटेन आयतारा राती 10:30 वरांचेर संदेश गांवकर स्कूटर घेवन वयता आसतना थंय सचिन कुट्टीकर हो पावलो आनी तांच्या दोगां मदें एक वाद निर्माण जालो। सचिन कुट्टीकर याने आपले फ्रेंड अमोघ नायक आनी ताचे साथीदारांक थंय आपयले आनी संदेश गांवकराचेर प्राणघातक हमलो केल्लो आसा। सद्याक संदेश गांवकर हेचे तकलेक जबरदस्त मार लागले कारणान ताका जेम्सिंग ट्रीटमेंट चालू आसा। तो फोंडा पुलिसांनी आज हेची तपासणी करून सचिन कुट्टीकर, अमोघ नायक आनी अननोन पर्सन जे 4-5 जाण आशिल्ले त्यांचेर केस रजिस्टर केल्ली आसा। सध्या पुलीस त्यांचा तपास घेत आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।